दुसरी समूत चॅप्टर 4. बेत पेवरांत पोरजा सर्वेस्पराक नाकारता. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इज्रायेला, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी तीं सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडय नाकात वो उणें करिनाकात. पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात. पियोर दोंगरार सर्वेस्परान कितें केलां तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी पळयलां. थंय बालाक बोजताले तांचो सगल्यांचो भस्म केलो. पूण तुमच्या सर्वेस्पराक विस्वाशी रावल्यात देखून तुमी अजुनूय जिवे आसात. हें जाणो जायात, जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पालो दियात आनी अशें हेर लोकांक तुमची जानवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या नेमान कायद्यांची खबर आयकून तीं म्हणटलीं, आनी खंयचोच लोक ह्या वत्त्या लोकांश इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वत्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसीत. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूत घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वत्त्या लोकांक आसतीत. हरे पर्वतार आप परगोटणी आनी मागणी, पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. तुमी सिनाय दोंगराशी सर्वेस्परा मुखार उबीं आसल्यात तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, पोरजेक एकठांय कर. हांव कितें सांगतां तें तांकां आयकून दी. हे परी तीं आसोसोर म्हाका खालती जावंक शिकतलीं आनी आपल्या भुरग्यांकूय तीं शिकयतलीं. काल्या कुपांनी लिपलोल्या आनी मोळबार वयर लेगून भोगतल्या दोंगराच्या तळार तुमी कशीं वचून उबीं रावतल्यात तें तुमच्या भुरग्यांक सांगात. सर्वेस्पर उज्यांत थावन तुमचे कडेन उलयलोलो तुमी आयकलें पूण ताचें रूप पळोवंक ना हेंय सांगात. ताणें तुमचे कडेन केलोलो करार पाळूंक तुमी कितें करूंक फावो तें ताणें तुमकां सांगलां. 2 लाडयांचेर बरोवन दिल्यात ते 10 उपदेश तुमी पाळूंक जाय. आनी तुमी आतां भितर सरून पोस घेतल्यात त्या गांवांत तुमी सांबाळूंक जाय ते उपदेश सगळे तुमकां शिकय म्हूण सर्वेस्परान म्हाका सांगलां. सिनाय दोंगरार उज्यांत थावन सर्वेस्पर तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमी ताचें रूप पळोवंक ना. तुमच्याच बऱ्याक त्या पासत बोजच्या निबान तुमकां मुर्ती रूप करून घेवं नाकात. दादल्या जावं बायलेचें, मोनजाती जावं पाखराचें, सर्वेस्पराचें जावं निस्त्याचें, सोरपाचें जावं निस्त्याचें. जें अंतराळार तुमी पळयतात, सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां हांची पुजा सेवा करूं नाकात. सर्व हेर देस परजांक सर्वेस्परान त्या वस्तूंची पुजा करूंक दिलां. पूण तुमकां त्या उज्याच्या आकट्यांतली इजिप्तांतली निवारून आपली खास परजा करूंक ताणें विंचून काडल्यात. येवच्यो आसात त्या खास्ती आनी बदलणे विशीं. तुमच्या धर्मान सर्वेस्पर म्हजेर रागार जालो आनी हांव जॉर्डन नदी पलतडी तुमकां दिता त्या गांवांत पावचो ना म्हूण ताणें सोबे माजर सांगून दिलां.
हांव ह्याच गांवांत मोडटलों आनी तुमी आतां भितर सरूंक लागीं पावल्यात त्या सुफोल गांवांत पांय दिवचो ना. तर सर्वेस्परान तुमचे कडेन केला तो करार विसरूं नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव उज्याच्या आकट्या पोरी प्रेमाशेचो देव. जायतीं वर्सां लेगून तुमी त्या गांवांत रावून भुरगीं आनी नातरां तुमकां जल्मल्या उपरांत तरी मुत्यो करून पाप आदारूं नाकात. हें देवा मुखार वायट आनी तो रागार जातलो. आयज हांव सर्गाक आनी संवसाराक उलो मारून गवाय दितां की शिकयता त्या उपदेशांचेर आड वेशात जाल्यार तुमचो नाश जातलो. सर्वेस्पर तुमकां हेर पोरजां मदें हांगा थंय शिंपडायतलो आनी तुमचे मदले भोव थोडे उरतले. थंय मनशाच्या हातांनी केल्ल्या देवांक भोजतल्यात लांकडाचे आनी फातराचे देव, देखो आयकनांत आनी हुंगो चाकिनांत तसले देव. थंय तुमच्या सर्वेस्पराक तुमी अत्रेकतल्यात आनी नीज मना काळजा सोदशात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो. हें सगळें घडून तुमी कश्टां दुखाक सांपडटोच तुमी सर्वेस्परा सवें वळटल्यात आनी ताका खालतीं जातल्यात. तो काकुत्सार देव तो तुमकां सांडचो ना, तुमकां इबाडचो ना आनी तुमच्या पुर्वजां कडेन केलोलो करार तो विसरचो ना. देवान विंचलल्यांची महिमा. देवान प्रितुमेर मनशाक रोचला तो दीस थावन आयज पर्यंत तुजे आदीं सरून गेल्यान त्या काळा लागीं अशें विचार. अंतराळाचे एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर पर्यंत येदी व्हडली वस्त घडल्या जायत वो घडल्या म्हूण कोणें आयकलां तरी? उज्या मदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचेय परजेन आयकलां आनी आयकून ती जिवीं उरलीं जायत? खंयचोय देव कोश्ट धाडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपलो पोदवेदार हात आनी बलिश्ट बावलो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र विंचून काडूंक फुडें सरला जायत? हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्यां मुखार इजिप्तांत तुमचे खातीर केलां आनी आपल्या भायर आनीक देव ना म्हूण तुमकां दाखोवच्याक ताणें तें सगळें केलें. तुमकां शिकोवन दिवच्याक सर्गार थावन आपलो ताळो आयकून तुमकां दिलें आनी प्रितुमे वयर उज्यान थावन तो तुमचे कडेन उलयलो. तुमच्या पुर्वजांचो ताका मोग आसलो देखून ताणें तुमकां विंचून काडलीं आनी आपल्या पोदवेदार बोळान ताणेंच तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडलीं. आनी तुमी आसात तो गांव तुमचो कोच्चे खातीर ताणें तुमच्या परस वत्त्या आनी बलिश्ट पोरजांक भायर काडल्यो. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांत सांबाळून दवरात. उंच दोंगरार आनी खाला संवसारांत सर्वेस्पर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर देव तुमकां दितलो त्या देशांत सदांच तुमी जिवचे खातीर आयज हांव तुमकां दितां त्यो ताच्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. जॉर्दनाचे उदेंतेक आसोर घेवपाची शारां. कोणेय चुकोन दुसऱ्याक जिवेशी मारलो जाल्यार त्या मनशान थंय पळोवन वेचे खातीर मोइजेसान जॉर्दनाचे उदेंतेक 3 शारां कुशीनूच दवरलीं. खंयच्याय एका तांतल्या शारांत वचून ताच्यान आपलो जीव राखूंक जातालें. रुबनाच्या कुलाक बेजेराचें शार अरोणांतल्या मैदानार, गादाच्या कुलाक रामोत, गिलियादाच्या गांवांत आनी मानासेच्या कुलाक गोलान, बाशानाच्या गांवांत. मोइजेसाचें दुसरें भाशण.
वेळ आनी स्वार्थ. मोइसेसान इस्रायल पोरजेक देवाचे कायदे आनी शिकोवण दिली. इजिप्तांतली भायर येवन ती जॉर्डन नदीचे उदेंतेक एका गोलांत बेत पेवर समकार आसली तेन्ना ताणें हे कायदे दिले. हो गांव अमोरितांच्या सिहोन पातशायाचो जावन आसलो. ताचें राजशार हेशबोन. इजिप्तांतली येवन मोइसेसान आनी इस्रायल पोरजेन ताचेर जैत वेलें. ताचो आनी भाशाणाच्या ओग पातशायाचोय गांव ताणें घेतलो. होय अमोरितांचो पातशाय आनी जॉर्डनाचे उदेंतीक जियेतालो. हो गांव आरोएर शारांत थावन आर्नोन नदी पर्यान आनी उत्तरेचे वाटेन सिरियोन वो हेर्मोन दोंगराशी पर्यान पावतालो. जॉर्डनाचे उदेंतेचो प्रांत मेल्लो दर्या पर्यान दखिणेक आनी उदेंतेक पिस्गा दोंगराच्या तळ्यार तातूंत पडटाले. देवाचें उतर हें